देवाचें उतर ह्या नियाळान तुमकां मोगाचो आनी देवाचे कृपेचो येवकार. आयचे पयलें वाचप सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें आसा आनी मार्काचें शुभ वर्तमान. बी किल्लोता आनी वाडटा. मार्काचें शुभ वर्तमान 22:4-27. क्रिस्ता सोवे म्हज्या मोगाच्यानू 4 पांयांचो घोडो चुकलो तसोच 2 पांयांचो मनीस चुकता. पातोक आदारचे ते मनशा सोयंब, पूण पातोक ओळखून बोगसणे दिवचे ते देव सोयंब. मनशाक पातोक संवयचें जालां. जाणवायेच्या पुस्तकांत आमी वाचताव, जशे परी एक सुणें वंतोस परत तें खाता, तशीच जिविताची परिस्थिती एका पातक्याची जाता. एक पातकी मेळेपणान इतलो बुडलोलो आसता की ताका बरें आनी वायट हातलो फरक कळना. पातोक वळखलेल्या मनशा थंय देवाचो शीम नासलेलो मोग पळोवंक मेळटा. घर सोडून गेलेल्या पुताक दोयाळ मोवाळ काळजाचो बापूय धांवून वचून भेंगोयता, परत घरान घेता. व्हड दोबाज्यान समोरमणी करता. जेजू बरो गवळी 99 शेळयांक सांडून वाट चुकोवन गेल्ले एके शेळये फाटल्यान वेता. जेजू म्हणटा, हांव पातक्यांक आपोवंक आयलां, भागिवंतांक न्हय. बोगसण्याची गरज नासलेल्या 99 नितीवंतां परस पातोक रडून जिवीत बदलतेल्या एका पातक्याचेर स्वर्ग चड खुशाल जातलो. भागिवंत जुवांव बसकून तरणाट्यांक जेजूच्या बोगसण्याची वळख दिली. बरें कुमसार करूंक शिकयलें. तो अशें शिकयतालो, तुमकां भागिवंत जावंक कशी आसा ताचो गूट आयकात. कुमसार एक कुलूप आनी पाद्रीचेर विस्वास त्या कुलूपाची चावी. हे चावयेंतल्यान स्वर्गीचे दारवोटे उगडूंक जातात. मोगाळा बापा, जेजू तुजो पूत पातकाचें खोत नासतना जियेलो. पवित्र आत्म्याचे कृपेन आमच्या पातकाचे बोगसणे कुमसारान मागूंक आमकां फावो कर. आमेन. आमचे बराबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव. जेजू क्रिस्ताचे कृपेन राव, खुशाल राव.